कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सरकार तसेच मंत्री आपल्या भाषणात हर घर जल येवजण राबयल्या म्हूण सांगता। मात अजून दर वर्सा फेब्रुवारी म्हयन्यात फोंडेचे भाट वळवय वाठारांत लोक उदका खातीर वळवळे काडटात। ओपा उदका प्रकल्प आसून लेगीत गांवांत उदक पावनात म्हूण लोक कागाळी करतात। 5-5 दीस नळां उदीकूच येना तेन्ना करपाचें कितें असो प्रश्न थळाव्यांनी केला। लोकांक सध्या टँकराच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा। हांगासर उदक सारकें मेळना। हे उदक केन्ना 5 दिसांनी जाल्यार 8 दिसांनी खूब हाल जाता। एकदां आमी तिश्टाता हांगा, मागीर आमी कोणा कडल्यान अशें तेंचे पंप बसयले तेंचे कडल्यान आमी उदक घेता। तितून आमकां ते केन्ना एकदां जेन्ना फावर मागचो पडटा, आमी कितें करपाचें तें सांग। सो थळावे मंत्री आमदार सांगता की हांगा हर घर जल योजना चालू आसा, 24 वरां उदक मेळटा। ही गजाल खरी? खरी गो, कोणी उदक मेळटा मेळटा। हां, मेळटा अर्दवर मेळटा उदक, अर्दवर मेळटा। सो तुमची अपेक्षा कितें आसा? सरकारान कितें करचें? आमकां डेली उदक दी मरे सरकारान। सो डेली उदक मेळटा जाल्यार 4 दिसांनी दी, जाल्यार 2 दिसांनी दी। तुमकां आतां उदक मेळटा तें ओपाचें मेळटा काय आनी खंयचें मेळटा? गावना कोण खंयचें मेळटा म्हणून आमी काय पळोवंक वचना। आमी खूब खेपा आयकलां की प्रियोळ गांवांत, प्रियोळ मतदारसंघात हर घर जल योजना चालू जाल्या। हांगा लोकांक 24 तास उदक मेळटा। पूण पळयत जाल्यार ही वस्तुस्थिती आसा वळवय गांवची। सध्या आमी आसा फोंडचे भाट वळवय, हांगा ज्या जाग्यार तुमी म्हज्या फाटल्यान पळोवंक शकता, हांगा ही बॅरलां लायिल्लीं आसा, बॅरलां टाकयो लायिल्ल्यो आसा। सादारणपणान फेब्रुवारी म्हयनो सोंपोंक पावलो म्हणटकीर ह्या गांवांत उदकाचो तुटवडो जाणवता, उणीव जाणवता। गांवच्याच बांयत पंप बसयला आनी तेच उदक आमकां सप्लाय करता। ह्या उदकाक जवळ जवळ अर्दवर सुमार नळ येता, तितून 2 कळशे भरना सामकें बारीक नळाचें उदक येता आनी लोकांक टँकराचेर निंबून रावचें पडटा। पूण सरकार पातळीचेर थळावे मंत्री आमदार सांगतात की आमी 24 तास उदक सप्लाय करता, हर घर जल योजना चालू जाल्ली आसा। पूण प्रत्यक्षान तशें ना। हें विधारक सत्य तुमी हांगा पळोवंक शकता। हांगा मेळत थंय म्हणजे प्रत्येक फोंडच्या भाट वळवय गांवांत मेळत थंय प्रत्येक घरा मुखार तुमकां अशीं हांगा बॅरलां दिश्टी पडटा। जेणी कोणें बायक पंप बसयला तेंची गजाल वेगळी। सरकारान भूतखमार टाकयो बसयल्यो, टाकयेचें उद्घाटन केलें, वेरेच्या लोकांक उदक मेळ्ळें। पूण वेऱ्या ज्यो टाकयो बसयल्या, ज्या टाकयेंतल्यान सावयवेऱ्या गांवांत फोंडच्या भाट वळवय ह्या वाठारांत उदक सप्लाय जावपाचें आशिल्लें, त्यो टाकयो आजून मेरेन कार्यान्वीत करूंक ना। त्यो भोवतेक इलेक्शना कडेन कार्यान्वीत करपाचो आनी परत मागीर मतां मागपाचो, निवडून येवपाचो हावेस कदाचित आसतलो थळाव्या मंत्र्यांचो। सो सरकारान हेचेर बेगोबेग लक्ष दिवचें आनी त्यो टाकयो बेगोबेग चालू करच्यो, कारण हांगा लोकांक पिवपाच्या उदकाची मारामार जाता। हेर बाकीच्या वावरा खातीर टँकराच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां हो प्रकार चालूच आसा। सो थळावे मंत्री आमदार तशेंच सरकारान गोविंद गावडे आनी सरकारान, मुख्यमंत्र्यान हेचे कडेन लक्ष दिवचें आनी ह्या वाठारांतली उदका पुरवण वेवस्थीत करची अशी थळाव्यांची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर फोंडचे भाट वळवयच्यान शेखर नायक।